नेरुल पुलाकडेन राती खून जालो तो मोहम्मद जाफर ह्या 17 वर्सांच्या आराडी नेल्लांतल्या भुरग्याचो। जाफर नेल्लां तेका सुपर मार्केटांत काम करतालो। राती 9चे ड्युटीक म्हूण तो घरांतल्यान भायर सरिल्लो। सकाळीं पुलाकडेन ताची डेड बॉडी मेळ्ळी। पुलिसांक अजून नेमके धागेदोरे सापडिल्ले ना। मोहम्मद जाफर आवय बरोबर आराडी नेल्ला रावतालो। तो ल्हान आसतना ताचो बापूय पिड्यार जाल्लो। उसका अब्बा भी नहीं है, उसका अब्बा बचपन में छोड़ के चला गया और माँ बेटा दो ही रहता है, एरिया में रहता था भाड़े के रूम में। तो फिर ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-4 महीने हुआ लगता वो खेल हो के थोड़ा बहुत उधर जरा काम करके आया था। तो सुबह हमारे साले का फ़ोन आया कि सब लड़का लोग काम कैसा लाया, मेरा लड़का नहीं आया, न्यूटन सुपर मार्केट से नहीं आया। तो तुरंत भी हमारा एक साड़ू रहता है, वो साड़ू को भेज दिया। वो रोले था बेटी है जैनब की, तो जाके क्या हुआ देखो भाई। अभी इन्हें गया तो मैं तब तक काम पे पहुंचा था। तो उन्होंने फ़ोन किया तो मेरे को पुल ब्रिज के नीचे हमारा लड़का ब्रिज के नीचे गिरा। इतने में हम लोग इधर भाग गए। तो आपको क्या लगता है ऐसे गिर के नहीं हो, गिर के मारा है, वो मारा है उसको, मारा है। आज सकाळी आमकां कॉल येयलो की एक डेड बॉडी ऑफ द मेल पर्सन नेरूल ब्रिजा पोंदा पडलेली आसा म्हणून। अकॉर्डिंग आमी स्पॉट बी विजीट केलो आनी काही इंजरीज आहात। तो सद्या आमी UD रजिस्टर केल्या आनी आमी बॉडी पोस्टमॉर्टम धाडटले आतां आनी एज पर द पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आमी फुल्ली एक्शन घेतली। इतले मजगती सांग्यार कोयनो मेळार मेळिल्ल्या बॉडीचेर पुलीस तपास सारको ना म्हूण शांताराम शिरोडकाराच्या फामिलीन आरोप केला। ही बॉडी शांतारामाचीच आसूंक जाय आनी ते सुवातेर मेळिल्ले पुरावे आनी परिस्थिती पळयल्यार हो खुनाचोच प्रकार म्हूण थंयचो आदलो आमदार म्हणटा। जाले खूप फाटी आम्ही पोलीस स्टेशनाचे रिपोर्ट सुद्धा केला, आम्ही त्यांचे नाव सांगलेय बी, पण पुलीस काय ऍक्शन घेना जाल्यार आम्ही म्हणून कितें करतली आनी आमी कोणाचेर विश्वास दवरपाचो। आमचो डॅडी काजून गेल्यार सुद्धा केन्ना असो एक फोड सुद्धा येवना आनी ह्या टायमार अशें जावप जे कडेन कांयच ना। एक बॉडी सुद्धा लाजतले जाल्यार कितली लाकडां लागतात तुमकां खबर आसतलेच, पण ज्या जाग्याचेर लाकडां ना गोबर ना थंय कितें जावं शकता तुमी चिंतपाचें न्हू। आतां जर पुलिसच वगैरे रावले हात धरून जाल्यार आमी कोणाच्या तोंडाक पळोवपाचें। सगळे जर एविडन्सीस पळयले जर जायत जाल्यार तो खुनाचो प्रकार अशें दिसता, कारण ताचो हाताचो एक पंजो आसा तो दुसरे कडेन, एक पांय अर्दवट दुसरे कडेन आनी तिसरे कडेन ताचे डेड बॉडी अर्धे जाळलेल्या अवस्थेन भितर आनी ज्या जाग्यार प्रेत लासले म्हणटात तातूंत भितर कांयच करड ना, पोत्र ना, कांय ना, उजो घेवपाचें कांय साहित्य ताका ना। अशा जाग्याचेर बॉडी कंप्लीट जळून म्हणजे अर्द्या परस अदीक खाक जाल्ली। उजो कसो लागलो हें कांय कळना। हो जो मनीस आसा तो काजून भितर गेल्लो, त्या काजेन भितर ताची चपलां आसात ती भायर आसात, ताच्या हातान कोयता आसा त्या कोयत्याक उजो लागना, ताच्या चपलांक उजो लागना, ताचे माथ्याक कॅप आशिल्लें दिसता ते कॅप आसा ताका उजो लागना, पूण बॉडी मात संपूर्ण खाक जाता जळून। हो एक खुनाचो प्रकार आनीक म्हणजे कोणी तरी एविडन्सीस नश्ट करपा खातीर ताका जाळून ताचे डेड बॉडी जे अवशेश आसात ते काडून उडोवपाचे। प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान शामसुंदर फट्टे आनी सांगेच्यान मयूर नायक। खुरीस आनी घुमट्यांच्या तोडफोड प्रकरणात केपें पुलिसांनी धरिल्लो फ्रांसीस पेरेर आनीक एके केशींत सुटलो। फ्रांसीस आतां मेरेन एकूण 10 केशींनी निर्दोश सुटला आनीक 2 केशींचो निकाल उरला। कारवाटा लोटले खुरीस मोडपाचे केशींतूय तो बुधवारा पुरावे आनी प्रत्यक्ष साक्षीदार नाशिल्ल्यान सुटलो। धर्मीक सुवातींच्या तोडफोडीच्या केशींनी फ्रांसिसाक पुलिसांनी धरलो तेन्ना आपल्या कामगिरीची तुस्त खुद्द गोंय पुलिशेनूच केल्ली। मुख्यमंत्री ताचेर नेटान उलयल्लो। आतां पुलिसांची एकार एक केस पोंक जायत चल्ल्या। बुधवारा शेळिल्ली ती 10वी। बुधवारा कारवाटा लोटले बॉम्ब जिजस खुरीस मोडपाच्या प्रकरणांतूय मडगांव सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्टान फ्रांसिसाक पुरावे नाशिल्ल्यान सोडलो। ही धरून आतां मेरेन 10 केशींनी फ्रांसीस सुटला। Francis has been discharged in the present crime which has been filed by the police station, Maina police station, which is covered the fact that he has desecrated the Holy Cross of Bomb Jesus by using hammer on 13/7. A judge by giving his reasoning on the judgment clearly mentioned that
that under 27 there is a confessional statement and there is no eyewitness to proceed against the accused. Hence, Francis has been discharged from the offices under section 295 IPC. And there is one more matter which is pending in the G code, that is on 3rd 2008 in the afternoon for arguments before the G code. This is regarding same Almakhuris at Chandor. So where was this incident? This incident has been occurred near Crystal Rock Hall at Karwata Lotli. Actually, after going through the charge sheet, it is seen that there is absolutely no evidence against the Francis Pereira to proceed, because all the charge sheet has clearly mentioned the basis of the confessional statement. Because under 27 or 25 of Evidence Act, there cannot be a confessional statement. Police ने evidence का एक टाइम करपा Actually, if you see the investigation, there are lapses in investigation. The investigation officer has not done the investigation properly, and it is my contention that he has been falsely implicated in the present all the charge sheets. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गोवा कार्बनाचे प्रदूषणाचो इश्यू साश्टींतल्यान निमाणे पणजे पावलो. सांजुजेदी आरियालांत गोवा कार्बन फॅक्टरीचें प्रदूषण चडूच जाता म्हूण थळावे आवाज काडीत आसात. पूण कोणूच काना मनार घेना म्हूण तांणी पणजे आझाद मैदानार धरणे धरले. आंदोलनांत इश्कोलाची भुरगीं आशिल्लीं. आतां मेरेन भोगलां तें भोगलां, फुडले पिळगेक हे भोग नाका म्हूण थळाव्याचें आंदोलन. सांजुजे आरियालांतल्या गोवा कार्बन फॅक्टरीचे कार्बन प्रदूषणाचो इश्यू कितली वर्सां चल्ला. थंयचे थंय लोकांनी इतलो तेंप आवाज काडून जालो. निमाणे कोण तरी काना मनार घेतलो म्हूण सांजुजेदी आरियालकार पणजे पावले. कितेंय तर आमकां रस्त्यार येवन आमचो जीव पासून गेलो जाल्यार, आमकां मरण पासून पडलें जाल्यार आमी फाटीं सरचे नात. कित्याक ह्या आमच्या भुरग्यांक रस्त्यार हे फुडें येयलेले आमकां नाकात. कित्याक जे आमी सोंसलां तें आमीच काबार करून उडोवंक सोदतात. कित्याक जरी आमकां हो डेम्पो मारून उडयता जाल्यार आमकांच मारून उडोवंक काबार कर, पूण आमच्या भुरग्यांक तरी साल्वार कर. आमच्या भुरग्यांचें तरी जिवीत सांबाळ हे आमी सांगूंक हांगासर आयल्यात. फॅक्टरींतलो कार्बन खंय लोकांचे भलायकेक बादता. आमगे स्कुलात जायतो कार्बन पडटा. कार्बना लागून आमकां क्लासी बसून सारकें शिकोवंक मेळना. हांव गव्हर्मेंटा लागीं हात जोड मागिता की जाता तितू बेगीन हो कार्बन पोल्युशन बंद करात. तातूंत काम करपी खूद कर्मचारी पासून टीबी सारख्या दुयेंसान मेल्यात. आनी दुसरी जावन दमाची, जी आमकां जिवनभर केन्नाच दमा नासलो, तो ह्या कार्बनान आतां आमकां दमा मारूंक लागला. उलोवंक पासून आमकां आतां ताकद नाशी अशी दिसता, कित्याक ह्या कार्बनाच्या प्रदुशणान. वेळ पडल्यार खंय आके भाश आनी नावेलचो लोकूय आंदोलनात देंवतलो. जेन्ना क्रिसमसाक लोक व्हायट क्रिसमस, रेड क्रिसमस सेलिब्रेट करता, आमी एवरी इयर आमच्या गांवांनी ब्लॅक डे म्हणून सेलिब्रेट करता. कित्याक जेन्ना आमी रांदतात, नेवऱ्यो करतात, कितेंय करतात, त्या खाणान जेन्ना आमचो कार्बन वता तेतून आमकां कळटा की आमकां दूख जाता पळोवपा. हें सायंटिफिकली आमी मागलें, जेन्ना आमी सुद्दां बोळ केलो की समज बारीक बारीक गोश्टी आसा ती तुमी निग्लेक्ट करतात, हेतून कोणाक इफेक्ट जाता. प्रेग्नंट बायलांक, जे आयज जाणटेले आसता अस्थमा, तांकां प्रॉब्लेम जाता. तो PM10 आनी PM2.5 हो सगळ्यांकी डेंजरस पार्टिकल जेन्ना वाऱ्यान भोंवतना. जाल्यार आयज फक्त सांवदी आरियालाचो गांव देंवला, टायम पडलो जाल्यार आकेंबायज आनी नावेलीचो लोक ह्या सांवदी आरियालाक सपोर्ट करतलो. आता मुरगांवच्या कोळशाच्या प्रदूषणाच्या बवळात ह्या प्रश्नान परत तकली वयर काडल्या. प्रदूषण कंट्रोल करूंक कंपनी फॅक्टरीचे तंत्रज्ञान बदलता म्हूण मजगती खबरो येताल्यो. मुख्यमंत्री पर्रीकारय ही गजाल विधानसभेत उलयल्लो. थंयचे कार्बन पोल्युशन कंट्रोलात येतले म्हूण तोय सांगतालो. मात लोक उलयता तो पळयल्यार अजून तरी फॅक्टरीच्या वाठारांत ग्रावंड परिस्थितीत फरक पडलोसो दिसना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊ एक ब्रेक.